नमस्कार. सगळ्यांक येवकार गजाली ह्या आमच्या कार्यावळीत. जी गजाली हो प्रोग्राम रेग्युलरली पळोवणारी आसात आनी खाशेले म्हणजे जांकां विज्ञानान एस्ट्रोनॉमीन इंट्रस्ट आसा तांणी लास्ट एपिसोड तर पळयलाच आसतलो. आमी आज फुडल्या पावंड्यार पाविल्ले आसात. येवकार करया आमच्या स्टुडियोंत फ्रॉम लास्ट टायम डॉक्टर विठ्ठल तिळवी. दोतोर येवकार परत एकदां. आणि आमच्या ह्या गजाली कार्यावळीत गेल्या आठवड्यात आमी दोतोर तिळवे कडेन खूब अंतरिक्षा बद्दल स्पेसा बद्दल उलयल्ले. डॉक्टर तिळवी हांणी आपली PhD एस्ट्रोनॉमी आनी एस्ट्रोफिजिक्स ही एरिझोना अमेरिका स्टेट युनिवर्सिटी एरिझोनांतल्यान केल्ली आसा. आनी ही तांची इतली वळख न्हय. मेन वळख म्हणजे हांव सांगूं शकता की गोंयचे ते बेतकी माशेल थंयच्यान तांणी सुरवात करून तांणी अमेरिकेक पावून अमेरिकेंतल्यान हांव सांगता की ब्रह्मांडांत भायर तांणी पावल घालें आनी 13.7 बिलियन वर्सां फाटीं जें आमचें युनिवर्स सुरू जाल्लें त्या लेवलाचेर पर्यंत तांणी पावून ताजी शोध लायलो. गेल्या आठवड्यात गेल्या म्हयन्यांत सबंद पेपरांनी गोंयांत गाजिल्लेंच आशिल्लें की सगळ्यांत जी डिस्टंट गॅलेक्सीज आसा आमच्या ब्रह्मांडांत ती डॉक्टर तिळवे आनी तांच्या टिमान डिस्कवर केल्यो युजींग हबल स्पेस टेलिस्कोप डेटा. हें सगळें तुमकां खबरूच आसा. सो आज आमी ह्या कार्यावळीच्या ह्या गजाली मातश्यो फुडें व्हरया आनी हांव दोतोर तिळवे कडेन आनी थोडे प्रश्न विचारतां जे खूब आमकां इम्पॉर्टंट गोंयकार म्हणून इंडियन म्हणून इम्पॉर्टंट. कित्याक आमी जे खंय वतात एस्ट्रोनॉमी इज अ न्यू फील्ड अशें न्हय, पण एस्ट्रोनॉमी बद्दल खूब कमी कवरेज आज सगळे कडेन आसता. एटलिस्ट आमच्या देशांत तरी खूब कमी कवरेज आसा. केन्ना गिराण जालें कितें उल्कापात जालो लोकांचे आवड आसता, पण अदरवायज एस्ट्रोनॉमीन इतले एक 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 रीच नासता. सो त्या खातीर एस्ट्रोनॉमी किंवा खगोलशास्त्र हें खूब म्हत्वाचें. इट इज द मदर ऑफ सायन्स. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तातूंत दोतोर तिळवे सामके म्हणजे अग्रस्थानार पाविल्ले आसात. सो तांचेच तोंडांतल्यान आयकुया की दोतोर तुमची सुरवात बेतकीच्यान जाली माशेलाच्यान. आज तुमी एरिझोनाच्यान हबल स्पेस टेलिस्कोप यूज करून एंड ऑफ द युनिवर्स पर्यंत पावले. तुमची जर्नी बद्दल आमकां थोडें सांगात. हय, सो ते सांगच्या पयलीं म्हाजो एक फ्रेंड अमेरिकेच्यान आयिल्लो. सो हांवें ताका आमच्या घरा कडेन व्हेलो आनी सो तो म्हाका विचारतालो की हांगा तुमच्या घरा कडल्यान पावपाक जेन्ना युनिवर्सिटी एज्युकेशन करतालो न्ही, सो एटलिस्ट पणजे पावपाक तुमकां जर एक 2 ते 3 वरां लागता जाल्यार हांगासरल्यान तूं अमेरिकेक पावपाक तुका कितलीं वर्सां लागिल्लीं अशें म्हणून. सो एनिवे जोकिंगली सो म्हाका दिसता विलेजीन रावल्ल्या कारणान ती एक एडवांटेज. आनी एडवांटेज हेज्या खातीर एस्पेशली इन एस्ट्रोनॉमी एडवांटेज हेज्या खातीर की जेन्ना आमी आकाशांत पळयतात की आमकां सारकें क्रिस्टल क्लियर जर स्काय दिसतलें जाल्यार आयडियल प्लेसीस इज व्हेरी रिमोट प्लेसीस आनी ती एक सारकी विलेजीन एडवांटेज. इनफॅक्ट जर आमी चडशा एस्ट्रोनॉमराचो जर बॅकग्रावंड पळयलो आनी तेंचो जर टायम पळयलो, फॉर एक्झाम्पल एक 3 ते 4 सेंच्युरीज जर पयलीं पळयले न्ही, चडशे जे ते सायंटिस्ट आसले एस्ट्रोनॉमर्स आसले तेंचो बॅकग्रावंड असोच आसलो रिमोट प्लेसीस. तांकां ती मळप पळोवन इंट्रस्ट निर्माण जालो. एक्झॅक्टली. आनी इनफॅक्ट दीस इज द फर्स्ट सायन्सीस. जर आमी खंयचे सायन्सिजान धरले जाल्यार खगोलशास्त्र म्हणून पयले सायन्सीस. बिकॉज आमी पयलीं केव्जान रावताले आनी जेन्ना भायर येले तेन्ना देर इज नथींग एल्स. म्हणजे ऑफकोर्स भायर आमी पृथ्वी पळोवपाक शकता, पूण जी नेक्स्ट वस्तू जी पळयतले आमी ते आकाश. तितून आनी कांयच चॉयस ना आमकां. म्हणटकूर जी आकाशान आसा ती नक्षत्रां खरीच नक्षत्रां काय ते एक्चुअल लायट बल्ब्स जावं आनी कितें कितले पयस आसा, सामके लागीं आसा काय खूब पयस आसा, प्लॅनेट्स कितले आसा. सो नॅचरली जे खगोलशास्त्र आसा फर्स्ट इंट्रस्ट मनशाचो डेवलप जालो. एक्झॅक्टली. आनी इवन लास्ट इंट्रस्ट जो फर्स्ट इंट्रस्ट ऑफकोर्स खगोलशास्त्र जालो आनी इवन द लास्ट इंट्रस्ट वील बी एस्ट्रोनॉमी. आनी तेजें रिजन अशें की सपोज से फाल्यां सकाळीं आमकां सगळ्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जर जाल्यो आनी सगळ्यो फॅसिलिटीज आमकां आसा, एअर कंडिशनींग हावस, एअर कंडिशनींग गाडी, प्रत्येक मनीस मरच्या पयलीं हो प्रश्न विचारताच की आमी खंयच्यान येयले आनी आमचो पृथ्वीचेर येवपाचो कितें आसा उद्देश, खरेंच उद्देश आसा काय ना. आनी हो प्रश्न प्रत्येक जाण विचारतात. आनी ह्या ब्रह्मांडान धरया जाल्यार आमचो एक्चुअल काम कितें हें जें लायफ आसा, ऑफकोर्स 100 वर्सां चड न्ही, मे बी 70-80 वर्सां. आनी पृथ्वीचे ब्रह्मांडाचें जें लायफ आसा तें ऑलरेडी एक्झॅक्टली. आनी एक्चुअल पर्पज कितें. सो हो प्रत्येक जाण प्रश्न विचारतात आनी तेजी जर एक्चुअल आन्सर्स आमकां काडपाक जाय जाल्यार एस्ट्रोनॉमी सोडून आनी तेजी आन्सर मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. पृथ्वी केदी आसा, पृथ्वी भायर आनीक बाकीचे ग्रह आसा काय ना, त्या ग्रहा भायर आनीक आमच्या आकाशगंगे सारक्यो बाकीच्यो तारामंडळ आसा काय ना, आनी तेज्या भायर ब्रह्मांड केदें व्हडलें आसा आनी हें ब्रह्मांड सोडून आनीक ब्रह्मांड आसा काय ना. सो नॅचरली हे सगळे क्वेश्चन नॅचरली आनी इट इज इन अवर जिन्स.
कित्याक ते सगळें इन्फॉर्मेशन आमच्या जिन्सान ऑलरेडी आसा क्वेश्चन विचारपाचें आनी इट्स अ डिझायर. बिकॉज मॅन वॉज अ बॉर्न एस्ट्रॉनॉमर अशें म्हणलें हय, जाता. exactly. प्रत्येक भुरग्याक आवड आसता Question मळबा कडेन आसतलेच. पळोवपाची. पण आतां सगळ्यान मेजर प्रॉब्लेम जाला न्ही की आतां सगळे कडेन पॉल्युशन आसा, सिटी आमच्यो लायट्स आसा, आमकां आकाशान कांयच दिश्टी पडना. Exactly. दॅट इज द मेन प्रॉब्लेम. आनी त्या खातीर हांव म्हणटालो की जर गांवान कोणी जल्मला जाल्यार ती एडवांटेज. हय. ऑल्दो आमकां आतां डिसएडवांटेज दिसता कित्याक चडश्यो फॅसिलिटी गांवांनी ना, चडश्यो फॅसिलिटीज आमच्या शहरांनी आनी आमकां प्रत्येक दिसा ट्रॅव्हल करचें पडटा. सो दॅट्स अ डिसएडवांटेज. सो गांवान म्हाका दिसता बेतके जाल्ल्या कारणान ती एडवांटेज म्हाका आसली की हांव ऑलमोस्ट जेन्ना हेलीज कॉमेट जावं बाकीचे जेन्ना हायकुटाके कॉमेट म्हणून आयिल्लो तो ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग हांव आनी बाकीचे जे भुरगे आसताले तांकां घेवन डेलीच पळयतालो इवनिंग. आनी तो गांवान आसल्या कारणान तुका इतलो क्लियर दिसतालो. जेन्ना हांव इवन त्या टायमार जेन्ना पणजे येतालो तो पणजे त्या टायमार सुद्दां पळोवपाक डिफिकल्ट आसता बिकॉज ऑफ लायट पोल्युशन. आनी सो ती एडवांटेज. आनी ऑलमोस्ट इवन नील डिग्रास टायसन तो जेन्ना एक्चुअली न्यूयॉर्काक जालो तो, पूण तेकाय एस्ट्रॉनॉमीन इंट्रस्ट डेवलप जालो केन्ना तो जेन्ना रिमोट प्लेसीर गेलो आनी त्यो न्यूयॉर्काची आनी त्या रिमोट प्लेसीस जेन्ना स्काय तेणी कंपेर केली ताका इतली स्टार्स थंय दिसली. तो म्हणपाक लागलो आपणाक दिसलें की फक्त थोडीच स्टार स्कायान आसा जेन्ना न्यूयॉर्कांतल्यान पळयतालो. पूण अनलेस यू गो टू अ रिमोट प्लेस तुका एक्चुअल ती रियालिटी कळना. ते एन्जॉय एक जावपाचे आनंद आसा न्ही तो फक्त मळब पळोवन मेळटा. ताजे बद्दल आमी उलोवंक शकनात. जेणे एक्सपिरियन्स केला ताकाच सांगूं शकता. सो आय टूक दॅट एडवांटेज. सो ती एडवांटेज म्हाका आशिल्ली. आनी ऑफकोर्स म्हाजें सगळें प्रायमरी एज्युकेशन बेतकेच जालें. मागीर हायस्कूल एज्युकेशन मार्सेल, BSc फिजिक्स केली. सो हांवें डिग्री सांगता कित्याक चडशे भुरग्यांक हो क्वेश्चन आसता की खंयचे तरेची डिग्री केल्यार आपणाक एस्ट्रॉनॉमीन वचपाक मेळटलें जावं एस्ट्रोबायोलॉजीन वचपाक मेळटलें, एस्ट्रोकॅमिस्ट्रीन. सो हांवें जी डिग्री केली ती BSc फिजिक्स. आनी मागीर खूब वर्सां हांव ओशनोग्राफीन काम केलें. सो जर एक्चुअल म्हाजो सायन्स बॅकग्रावंड जर पळयलो जाल्यार तो खूब असो व्हेरी जाल्लो आसा. तुमी विंगड सायन्सान इनवॉल्ड आशिल्ले. एक्झॅक्टली. सो सांगपाचें कारण हेज्या फाटल्यान म्हणजे की एक्झॅक्ट एस्ट्रॉनॉमीनूच सुरवात करपाक जाय अशी कांय ना. जर मागीर एस्ट्रॉनॉमी करतले जाल्यार पयलीं एस्ट्रॉनॉमी बॅकग्रावंड आसूंकूच जाय अशें कांय कंपल्सरी हें ना. कित्याक म्हाका कांयच एस्ट्रॉनॉमीन बॅकग्रावंड नासलो. पूण एकदां जर आवड कळ्ळी, जी आपणाक आवड जर एस्ट्रॉनॉमीन आसा तेन्ना मागीर थोडें इन्फॉर्मेशन काडपाचें ट्राय करता चडशें. आनी मागीर यू स्पेंड मोर टायम, यू पूट मोर एफर्ट्स. आनी तो एकदां एफर्ट सस्टेन्ड एफर्ट जर घेतलो न्ही, फॉर एक्झाम्पल म्हाजी MSc आसली इलेक्ट्रॉनिक्सान, एस्ट्रॉनॉमीन कांयच नाशिल्ली. गोवा युनिवर्सिटीन हांवें MSc इलेक्ट्रॉनिक्स केली. पूण एकदां जर इंट्रस्ट कळ्ळो न्ही सो तेन्ना आमी हळू ते एमेच्योर एस्ट्रॉनॉमी सुरवात केलें, पब्लीक आउटरीच हें करपाक सुरवात केलें. आनी तेन्ना तो इंट्रस्ट डेवलप इतलो जालो. युनिवर्सिटीन सुद्दां तुमी टेलिस्कोप घेवन पळोवपाक वताले. आनी इवन हायस्कुलांनी भुरग्यांक दाखोवपा खातीर आमी ते टेलिस्कोप घेवन बरे पयसच्या रिमोट प्लेसींनी वताले आनी तांकां दाखयताले. एकदां जर तो इंट्रस्ट डेवलप जालो आनी तो कळ्ळो इंट्रस्ट एक्चुअल कळपाक जाय की आपणाक एक्झॅक्टली आवडटा कितें करूंक जाय लायफान. हय, कितें करपाक जाय जावं एटलिस्ट म्हाका कितें आवडटा जितून हांव टायम स्पेंड करतलो आनी तितलें इन्फॉर्मेशन म्हाका मेळोवपाचें आसा, तितली नॉलेज म्हाका मेळोवपाची आसा. एकदां जर तें कळ्ळें न्ही देन देर इज नो प्रॉब्लम. कित्याक फुडली जी हांवें फुडली जी वर्सां आसा ती खंय स्पेंड करपाची. कित्याक फाटली हांवें 15 वर्सां ऑलमोस्ट अमेरिकेक स्पेंड केली की एस्ट्रॉनॉमीन रिसर्च करपाक. पूण तें क्लियर आसल्या शिवाय ती 15 वर्सां स्पेंड करपाक एका फिल्डान इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. आनी एस्पेशली इन रिसर्चान अशें आसता की चडशे फावटी तुमकां जाय तें मेळना. आउटपूट जे आसता पळय तुमकां जाय तें मेळना. आतां ही आमी डिस्कवरी 1-2-3 डिस्कवरी केल्या त्यो डिस्कवरी लकीली जाल्यो. एक्चुअली तुमी डिस्कवर हें करतले म्हणून पयलीं ठरोवपाक शकनात. तें फक्त मागीर जाता इन टायम अशें म्हणून. आनी त्या खातीर आमकां इवन एका प्रोजेक्टान सिंगल मिनिमम 4 ते 5 वर्सां लागता. सो 4 ते 5 वर्सां सस्टेन्ड एफर्ट्स जाय ते आमी सोदून काडटले अशें म्हणून. ताका डेडिकेशन जाय. एक्झॅक्टली डेडिकेशन जाय. सो ते सस्टेन्ड एफर्ट फक्त आमी घालपाक शकता एकदां जर आमचो हें क्लियर आसा जाल्यार की आमी हें करपाक शकता. आउटकम कितेंय जावं कित्याक आउटकमाची आमी गॅरंटी दिवपाक शकनात. एक्झॅक्टली. आनी काम आमचें करपाचें तें जावप ना जावप आमी. आनी दीस इज ट्रू नॉट जस्ट इन रिसर्च, बाकीच्या फिल्डांनी एक्झॅक्टली सेम थिंग जाता अशें म्हणून. एक्झॅक्टली. दोतोर एक तुमी उलयताले न्ही तेन्ना म्हाका एक मेन तुमकां क्वेश्चन विचारपाक जाय. एस्ट्रॉनॉमी बद्दल खूब उलोवपाचें आसा. तुमी ब्रह्मांड स्वता पळयलां ताजे बद्दल विचारतलो. पण एक आसा की हे लेवलाचेर भरपूर भुरगीं एस्ट्रॉनॉमीन इंट्रस्टेड आसात. गोंयान म्हाका म्हणजे एक्सपिरियन्स आसा. पण आवय बापूय फाटीं ओडटात. तांणी म्हणटात एस्ट्रॉनॉमीन कितें करतलो तूं, एस्ट्रॉनॉमीन
कितें आसा इंजिनियरींग घे मेडिसीन घे एस्ट्रोनॉमी इज ओके ते आकाशा कडेन मळप कितें तरी गिराण बिराण पळोवपाचें पण तूं करियर म्हणून कितें करतलो तुमी करियर केला तुमी एक कितें तरी नॉट एज अ करियर गायडन्स बट एज अ एम्पावरमेंट आमच्या युथाक कितें तरी सांगू शकतात हाऊ टू गो अबाउट इन एस्ट्रोनॉमी देर आर लॉट ऑफ पीपल इन गोवा इतली भुरगीं आसात जांकां मळबा कडेन पळोवपाक आवडटा एट अमेच्युअर लेवल दे आर डुईंग गुड वर्क बट हाऊ टू गो इन अ करियर सो इवन ते सांगच्या पयलीं इन जनरल सो हे म्हाजें ऑब्जर्वेशन सो ते मागीरूच कळटा जितलो जर टायम स्पेंड केलो तितलोच कळटा की चडशे आमचे फील्ड जे आसा ते चडशे फील्ड इंजिनियरींग मेडिकल सायन्सीस आनी आर्ट्स एंड ह्युमॅनिटीज फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स आर्ट्स ह्युमॅनिटीज आनी जे आसा मॅनेजमेंट आनी कंप्युटर्स चडशे फिल्डांनी आमी टायम स्पेंड करता आनी चडशे आमच्या भुरग्यांक त्या फिल्डांनी धाडपाचे आमचे चडसो प्रयत्न आसता ह्या फिल्डांनी सो आतां त्या फिल्डांनी ऑलरेडी चडशे भुरगे आसता म्हणजे एक जर नवीन भुरगो आतां त्या फिल्डान वयतलो आनी कितें जर मातशें अचीव करतलो व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट ऑलरेडी कॉम्पिटिशन लेवल इज टू हाय आनी प्लस जर थंय वचोन आमी कांय अचीव केलें ना जाल्यार चडशे पेरंट्स मागीर म्हणटात थंय वचोन तुवें एवरेज कामूय करपाक तूं शकलो ना म्हणजे तुजी एबिलिटी कांय ना म्हणजे एक 10 to 5 जॉबूच जाता हय एक 10 to 5 सो इट बिकम्स एन एवरेज हें हांव सांगता कित्याक की जर आमी एवरेज करपाक लागले आनी आमी आउटकम अशें आमकां चिंतता की आमी बरें मेळटलें म्हणून तें केन्नाच जावपाना आउटकमूय आमकां एवरेजूच मेळटलें म्हणजे कित्याक आमी सगळे चडशे लोक जे करता पळय तेच जर करपाक लागले आमी आउटकम नवीन आनी कांय चिंतपाक शकना आनी तें मेळचें ना इट इज नॅचरल आमकां जर आउटकम नवीन जाय जाल्यार आमी कितें तरी नवीन करपाकूच जाय आनी तें केल्या शिवाय आमकां वेगळें केल्या शिवाय कितें तरी बरें कांय चॉयस ना आतां वेगळें एक्झॅक्टली कितें करपाचें दॅट डिपेंड्स ऑन द इंडिविज्युअल सो हांवें जें केलें हांवें जशें म्हाजें बॅकग्रावंड सांगलां एज्युकेशनल बॅकग्रावंड मागीर ओशनोग्राफी केली की म्हाका थोडो टायम लागलो की एक्झॅक्टली म्हाका कितें आवडटा सो इन जनरल म्हाका रिसर्च आवडटा म्हणून कळयली खंयच्या फिल्डान करपाची कित्याक रिसर्चान इतलो टायम स्पेंड करचो पडटा आनी चड हांवें जशें म्हटलें की चडश्या वेळार तुमकां सक्सेस मेळटलो हेजी गॅरंटी खूब कमी आसता आनी तें मेळना खूब फावटी मेळना जे आमी करता ते खूब फावटी मेळना सो रिसर्चान तो टायम स्पेंड करपाक जाय आनी तितले तुका पेशन्स जाय सो तें कळपा खातीर इवन जर चड टायम स्पेंड केलो जाल्यार तितून कांय प्रॉब्लम ना आपणाक खरेंच हें आवडटा आनी तें फुडलीं एक 10 वर्सां 20 वर्सां इवन 50 वर्सां आमी करपाक शकता आनी इवन वीथ टायम तुमचो इंट्रस्ट चेंज जावपाक शकता तितून कांय प्रॉब्लम ना पूण एटलिस्ट नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स सस्टेन्ड एफर्ट आनी सस्टेन्ड टायम तितून डिवोट करपाची खूब गरज आसा फील्ड खंयच्यान वचों जर नवीन गोश्ट करपाची आसा जर नवीन आउटकम आमकां जाय न्ही जाल्यार ती नवीन गोश्ट आमी करपाकूच जाय तितून आनी कांय ऑप्शन कांय ना हय तें धाडस जाय रिस्क लायफान घेवचीच पडटा की आपूण कितें करूंक सोदता आनी ह्या टायमार जाता कितें चडशे भुरग्यांचे एक्चुअली भुरग्यांक खूब करपाक जाय इवन पेरंट्सांक तेंच्या भुरग्यांनी केल्लें जाय पूण ते करपाक कित्याक शकना वन मेन रिजन इज त्या वेळार खुबशे लोक जे आसता ते विचारता की तुजो भुरगो हें नवीन करून फुडें कितें करतलो सो भुरग्याच्या मनान तो डावट तयार जाता आनी पेरंट्साच्या मनान तो डावट तयार जाता सोशल प्रेशर पडटा एके सायडींतल्यान आनी जर फाल्यां सकाळीं जालें ना नवीन गोश्ट जर केली एका त्या आपल्या भुरग्यान नवीन गोश्ट केली हय फियर ऑफ फेलियर हें जालें ना जाल्यार मागीर कितें जॉब मेळना जावं आनी कितें कन्सिस्टंट सॅलरी जर मेळिना रिस्क घेवंक सोदना रिस्क घेवपाक सोदना सो द रिजन इज इंडियेचेर एस्पेशली इंडियन्सांक ते कित्या खातीर जाता की ब्रिटिशांनी आमच्या हेजेर खूब रूल केल्लो आसा खूब वर्सां सो आमकां मेंटॅलिटीच क्लॅरिकल मेंटॅलिटी सो आमकां जो आसा तो आमचो चडसो भर जो आसा तो फक्त सर्वायवलाचेरूच आसा म्हणजे आमकां कंटिन्युअस सॅलरी जाय त्या खातीर कंटिन्युअस जॉब सेक्युअर लायफ जाय सो ती आमी रिस्क आजून पर्यंत लेवलार पावोंक ना आमी एक्चुअल आतां ह्या जनरेशन ते आमी करपाक शकता की चडशे पेरंट्स ऑलरेडी वेल सेटल्ड आसा सो एटलिस्ट तेंच्या तरी भुरग्यांक आमी प्रमोट करपाक जाय की तुमी एक नवीन कितें करपाक सोदता फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रॉनॉमी सो जनरल आमी जे मेडिकल सायन्सीस इंजिनियरींग केल्या भितर कांय प्रॉब्लमूच ना पूण नवीन फिल्डांनी आतां आमकां आर्ट्स फायन आर्ट्स म्युजीक तितूर आमच्या भुरग्यांक आमी धाडपाक धाडपाक शकता कित्याक आमी ते अफोर्ड करपाक शकता आनी आमी थोडी रिस्कूय घेवपाक शकता की फेलियर जालें जाल्यार कितें जातलें भितर एक मॅक्झिमम 2 ते 3 वर्सां वयतलीं भितर पूण जर सक्सेसफूल जालें ती 2 ते 3 वर्साचो इतलो तुका बेनिफीट आसतलो की फुडें तो सक्सेस आसतलो न्ही दॅट यू कॅनॉट मेजर एक्झॅक्टली फॉर एग्जाम्पल आमी जेन्ना आतां डिस्कवरी करता न्ही सो डिस्कवरी जेन्ना आमकां कळटा ही मेजर डिस्कवरी म्हणून सामकी की आमच्या शिवाय ह्या ब्रह्मांडान आनी कोणीच ही गॅलॅक्सी पळोवंक ना ह्यान पयलीं सो तो जो आनंद मेळटा न्ही दॅट यू कॅनॉट डिस्क्रायब करेक्ट अशें म्हणून सो तो जो सक्सेस जो मेळटा पळय त्यान पयलीं थोडीं वर्सां इवन केन्ना जर वेस्ट वयता आसती ती वेस्ट केली म्हणून म्हाका दिसना कितें लायफ वेस्ट जायना
आणि नवीन तुमच्या knowledge लायफ बरे असतात. जातात द सोसायटी इज एम्पावर्ड. एक्झॅक्टली सोसायटी इज एम्पावर्ड. Exactly. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. दोतोर हे म्हाका एक सांगात, आमच्या आता इंडियेंत की तुमी आता नासानूय नासा फंडेड प्रोजेक्ट्सांनी आसात, यू आर वर्किंग रिमोटली, पण एट द सेम टायम तुमी आपले रुट्स घट धरल्या. तुमी आता सध्या गोंयान आसात आनी गोवन एज्युकेशन सिनारिओ आमचे शिक्षण मळार तुमी काम करीत आसात. सो म्हाका तुमी सांगात की आता इंडियेक आमच्या एस्ट्रॉनॉमी कितें फॅसिलिटीज चालू आसा आनी डेव्हलप जावपाची आसा, हें आमच्या फुडल्या फुडाराक जाय पडटलें. आवर यंगर जनरेशन हॅज टू नो दीस इफ दे हॅव टू गो इन वॉट यू हॅव सेड रिसर्च. एक्झॅक्टली. आणि चडशा लोकांक हें खबर ना हय. की हबल स्पेस टेलिस्कोप जो स्पेसान आसा तो एक्चुअली पृथ्वी भोंवती फिरत रावता. आनी स्पेसान टेलिस्कोप आसल्याची एडवांटेज कितें की स्पेसान ऑफकोर्स क्लाउड्स ना, हय. पावस ना, एटमॉस्फियर ना. एटमॉस्फियर ना. सो 24 hours आमकां ऑब्जर्वेशन्स करपाक मेळटा. आनी ते ऑब्जर्वेशन्स इतले क्लियर आसता की ते क्रिस्प आनी जी क्लॅरिटी मेळटा आमकां जो डेटा घेता ती पृथ्वीचेर मेळना, कित्याक पृथ्वी वयल्यान आमकां एटमॉस्फियर आसता. सो स्पेस टेलिस्कोप सारको व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी तितूंतल्यान तुका ऑब्जर्वेशन जी घेता आमी ती पृथ्वी वयल्यान घेवपाक मेळच ना. तशें स्पेस टेलिस्कोप इवन इंडियन आसा आनी ते खुबश्या लोकांक खबर ना. जो फॉर एग्जाम्पल आमचो एस्ट्रोसॅट म्हणून स्पेस टेलिस्कोप इंडियेचो फर्स्ट स्पेस टेलिस्कोप आमच्या इस्रोनूच लॉन्च केल्लो. आनी तो टेलिस्कोप ऑलरेडी वर्किंग, म्हणजे तो पृथ्वी भोवती फिरत आसा आनी तो ऑब्जर्वेशन्स घेता. सो खुबशे आमचे इवन जे सायन्स बॅकग्रावंड स्टुडंट्स आसा तांकां खबर ना. आनी तो डेटा इज पब्लिकली अवेलेबल फॉर इंडियन्स. आनी तो एक्चुअली डेटा आमकां यूज करपाक मेळटा इंडियन्सा खातीर. सो आमी फक्त प्रपोजल घालपाचें, कितें प्रोजेक्ट करपाक शकता आनी तो डेटा कित्या खातीर आमी यूज करतलो, आनी तो आमकां इवन घरा कडल्यान यूज करपाक मेळटा एज लॉंग एज वी हॅव गूड इंटरनेट कनेक्टिविटी. सो ही फॅसिलिटी ऑलरेडी इंडियन आसा आनी थोडे ऑलरेडी टेलिस्कोप्स आसा अर्थाचेर ते यूज करपाक मेळटा. पूण स्पेस टेलिस्कोपाचो जो डेटा आसा तो पब्लीक, म्हणजे थंयच काम करपाक जाय, इस्रोनूच काम करपाक जाय अशें कांय ना. आनी खंय घरा सुद्दां युनिवर्सिटीन खंय बसून करूं शकता. एक्झॅक्टली. आनी इनफॅक्ट अमेरिकेन आतां कितें केलां, सो इन एस्ट्रॉनॉमी जे थोडे असो जो डेटा आसा स्पेस टेलिस्कोप, आनी खुबसो डेटा आमचो यूज करपाक मेळना कित्याक आमचे कडेन तितली मॅन पावर ना, तितले एस्ट्रॉनॉमर्स ना. हो जर डेटा पब्लिकाक आमी दिलो आनी कोण जर इंट्रस्टेड सिटीजन्स आसा तांकां करपाक लायलें थोडें काम, जाल्यार तेंच्या थ्रू थोड्यो नवीन डिस्कवरी जावपाक शकता. आनी ऑलरेडी अश्यो ज्यो नवीन डिस्कवरी जाल्ल्यो आसा त्यो रिसर्च पेपरांनी पब्लीश ऑलरेडी जाल्ल्यो आसा. फॉर एग्जाम्पल आमचो गॅलेक्सी झू म्हणून एक एस्ट्रॉनॉमी प्रोजेक्ट आसा. तो सगळो डेटा ऑनलायन, आनी कोण जर इंट्रस्टेड आसा तांकां ट्रेनिंग दिता थोडे दीस, आनी कशी रिसर्च करपाची, कितें एक्झॅक्टली फायंड आवट करपाचें, आनी तो डेटा यूज करून एक्चुअल रिसर्च पब्लिकेशन करपाक शकता. आतां इंडियेन फुडली 15 ते 20 वर्सां, म्हणजे आमचे एक्झॅक्टली आतां जे हायस्कुलान स्टुडंट आसा तेंच्या खातीर जे नवीन ऑब्झर्वेटरीज येवपाचे आसा, फॉर एग्जाम्पल जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप अमेरिकेचो, तो आनी एक 1.5 वर्सांनी लॉन्च जावपाचो आसा. म्हणजे हबल स्पेस टेलिस्कोपा सारकोच पूण बरो मोठो आनी व्हडलो, खूब व्हडलो. म्हणजे आमकां एक्चुअली सारकें ब्रह्मांड तयार जावन एक्झॅक्टली केन्ना जालें इमिजिएटली ते आमकां पळोवपाचें. तुमी आनी फाटी झूम करूंक शकता. यू कॅन गो मोर डिपर इनटू हिस्ट्री. एक्झॅक्टली. सो तो जेम्स वेब आनी एक 1.5 वर्सांनी लॉन्च जावपाचो आसा. मागीर जायंट मॅजेलान टेलिस्कोप म्हणून जो सावथ अमेरिकेक, जो चिली म्हणून हांगा ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन सुरू जाल्लें आसा. सो 24 मीटर क्लास टेलिस्कोप, म्हणजे तेजे मिरराची जी सायज आसा ती 24 मीटर. सो ती एक्चुअल टेलिस्कोपाची बिल्डींग जी आसा ती ऑलमोस्ट 12 to 15 स्टोरी टॉल, एदी व्हडली ऑब्झर्वेटरी. वेर इज दीस कमिंग? सो दीस इज इन चिली, व्हेरी क्लोज टू अटाकामा, सावथ अमेरिकन चिली म्हणून आसा. ऑलरेडी ऑब्झर्वेटरीज आसा थंय. आनी तिसरो म्हणजे सगळ्यान व्हडलो जो येतलो 30 मीटर टेलिस्कोप, म्हणजे TMT जेका आमी म्हणटा. 30 मीटर. सो एक्चुअल मिरर सायज आसा ती 30 मीटर. हबल स्पेस टेलिस्कोपाची जी सायज आसा ती फक्त 2 मीटर. आनी ती जी तयार जातली ती 30 मीटर. हय. आनी त्या टेलिस्कोपाची, सो जगान सगळ्यान व्हडलो टेलिस्कोप जेन्ना तयार जातलो, सगळ्यान व्हडलो टेलिस्कोप. आनी तेजी एक एडवांटेज इंडियन्सा खातीर, एस्पेशली यंगर जनरेशन, इंडिया इज ऑल्सो इन्वॉल्वड हितून. सो इंडियन गव्हर्मेंटान तांकां थोडो पार्ट प्रोजेक्ट जो आसा तो स्पॉन्सर केल्लो आसा. म्हणजे इंडियन सायंटिस्ट आनी इंडियन एस्ट्रॉनॉमर्स वील हॅव गॅरंटीड टायम ऑन दॅट टेलिस्कोप. म्हणजे थंय वचोन आमकां तो यूज करपाक मेळटलो गॅरंटीड टायम. अशें गॅरंटीड टायम टेलिस्कोपार मेळना. एक्चुअली आमकां प्रपोजल बरोवन मागीर ते सिलेक्ट जावन आनी आमकां तांकां थोडे मागीर एक्चुअल मनी आमकां दिवचें पडटा, जे ग्रांट्स जे आसा ते दिवचे पडटा. पूण हितूर आमी ऑलरेडी इंडियन गव्हर्मेंटान इन्वेस्ट केल्लो आसा. सो त्या खातीर त्या टेलिस्कोपाचो आमकां गॅरंटीड टायम थोडो मेळटलो. सो यंगर जनरेशनाक ती सारकी एडवांटेज. म्हणजे आमकां रेडीमेड फॅसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल आसतली. नेक्स्ट 10 to 15 years ही फॅसिलिटीज आसा. आनी खूब तरेच्यो तश्योच फॅसिलिटी एक्चुअली इस्रोन ज्यो सॅटेलायट्स धाडलेल्यो आसा तो डेटा आमकां खूब रिमोट सेन्सिंग, नॉट जस्ट इन एस्ट्रॉनॉमी, रिमोट सेन्सिंग आनी बाकीचो डेटा यूज. इनफॅक्ट आमचो चडसो डेटा आतां यूज जायना कित्याक इस्रोन एक्चुअली दे हॅव डन अ फॅन्टास्टीक जॉब.
जी टेक्नॉलॉजी आसा लॉन्च करपाची टेक्नॉलॉजी इट्स बेटर ऑर इक्वल टू नासा ती सो टेक्नॉलॉजी. सरप्राईज की आता इस्रो आपले ओन इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनाच्या हाजेर गगनयान म्हणून धाडपाचे हय, आसा exactly. आनी इंडियन एस्ट्रोनॉट्स कितें म्हणटा ताका तांकां नांवूय आसा हय. इंडियन एस्ट्रोनॉट्सांक नांव दवरलें गगन नॉट्स. हय. सो हे गगन नॉट्स तयार करून धाडपाचे आसा. इट इज व्हेरी एक्सायटींग. Yeah, आमच्या exactly. भुरगीं हातून जर फुडें सरना जाल्यार कोण अमेरिकेचे लोक येवन इंडियेन फुडें सरतले. आणि अशें न्ही की हे जे एक्सपेरिमेंट्स आसात जे गगनयान जातले हय, चड करून 2021 और 2022 हय, हे जातले म्हणजे आमचे जे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आसा हय. ते स्पेसान वचोन हय. थोडे दीस एक्सपेरिमेंट करून परत येवपाचे बरोबर, स्पेसान. exactly. आतां ही जर रिसर्च आमी करिना हय. फॉर एग्जांपल अमेरिका ऑलरेडी करता ही जर रिसर्च करिना सो आमी कितें चुकतले हय. खंय चुकतले आनी कितें आमकां शिकपाक मेळपाना. सो एकूच एग्जांपल दिता जेन्ना हे आतां इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन आसा ते पृथ्वी भोंवती फिरता. फिरता अबाउट 400 to 500 किलोमिटर्स अबाव दी अर्थ अर्थ, हय. आनी ते फिरत रावता इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन. थंय अर्थावयले एस्ट्रोनॉट्स वचोन चडशे अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स वचोन थंय रावपाक शकता आनी एक्सपेरिमेंट करपाक शकता. जशी सुनीता विलियम्स बी रावयल्ली. एक्झॅक्टली थंय वचोन एक्सपेरिमेंट करपाक शकता. आतां थंय वचोन कित्याक एक्सपेरिमेंट करपाचे हे एस्ट्रोनॉट जेन्ना थंय गेले हय. आनी ते जेन्ना परत पृथ्वीर आयले इवन रिसेंट जर एक एक्सपेरिमेंट धरलो हय, हय. तेंच्यांनी कितें केलें की एक ट्वीन एस्ट्रोनॉट म्हणजे जो जुळो भाव आसलो एस्ट्रोनॉटाचेर एकट्याक पृथ्वीर दवरलो आनी एकट्याक स्पेसान धाडलो हां. आनी तो एका वर्सा नंतर पृथ्वीचेर परत आयलो, आयलो हं. आनी तो जेन्ना परत आयलो दोगांचे जिनेटीक स्ट्रक्चर चॅक केलें. चॅक केले. दोन्ही जुळ्या भावांचे. दोन्ही जुळ्या भावांचे म्हणजे एक्झॅक्टली सिमिलर आसतात चडशे फीचर. तेंचे जिन्स चॅक केले आनी जिन्स जेन्ना चॅक केले तेन्ना अशें कळ्ळें की एक वर्सूच स्पेसान रावन तो जो स्पेसान रावल्लो तो एस्ट्रोनॉट तेजो भाव तेजे जिन्स ऑलरेडी मॉडिफायड जाल्ले हां. एकाच वर्सान. एकाच वर्सान. हें इन्फॉर्मेशन आमकां मेळचें नासलें जर आमी तो स्पेसान एक्सपेरिमेंट Experiment करूंक करूं नाशिल्लो नाशिल्लो. सो ही सारकी न्यू नॉलेज. हय. कित्याक पृथ्वीचेर जर आमकां आमी जे जिनेटीक एवोल्युशन म्हणटा हय. तें जर एक्चुअली जातलें जिनेटीक एवोल्युशन ताका खूब वर्सां लागता. 100 वर्सां 1000 वर्सां हय, बरोबर. आनी अशीं खूब Exactly. वर्सां लागता. पूण जर एनवायरमेंटूच जर चेंज केलो ते जिनेटीक एवोल्युशन Immediately आमी जावपाक एक्झॅलरेट करपाक शकता जावं चेंज करपाक शकता जिन्स. सो ही जी न्यू नॉलेज आसा न्ही हय. ती न्यू नॉलेज फक्त मेळटली जर आमकां आमी नवीन एक्सपेरिमेंट ती केल्या शिवाय मेळचीच ना. सो फॉर एग्जांपल जर आमी स्पेसान जर करिना हें जाल्यार ती आमकां नवीन नॉलेज मेळपाक आनी शक्यता क्वांटम ना. लीप जातली एक्झॅक्टली मॅनकायंड. एक्झॅक्टली म्हणजे साधे आमी धाकटे धाकटे डिस्कवरी न्ही आमी हायेस्ट लेवलाचेर पावू शकता. एक्झॅक्टली एस्ट्रॉनॉमी अँड स्पेस रिसर्च. आनी तेचो एक्चुअली एक्सपेन्सीस चड ना ऑल्दो आमकां तो चड दिसता एक्चुअल आमी जो एक्सपेंडिचर करता इन्वेस्टमेंट जो करता रिसर्चाचेर हय. आनी ऑल्दो आमकां चड दिसता कित्याक हांगासरली प्रॉब्लम आमी सॉल्व केल्या शिवाय स्पेसान कित्याक वचपाचें Exactly. इज अ मेजर क्वेश्चन. हय. आतां जर आमी स्पेसान वचना जाल्यार फक्त नॉलेजी खातीरूच न्ही जी आमची टॅक्नॉलॉजी आउटपूट आसा एस्ट्रॉनॉमी खातीर स्पेस एक्सप्लोरेशना खातीर ऑर इन जनरल रिसर्च ती जी एक्चुअल टॅक्नॉलॉजी जी आउटपूट आसा ती जनरेट करता ती टॅक्नॉलॉजी आमी सगळ्याक एवरीडे यूज करता. फॉर एग्जांपल गुगल मॅप्स. हय. गुगल मॅप्स जे पयलीं इन्व्हेंट केल्ले ते आमकां कार ड्रायव्हिंग आनी लोकेशन फायंड करपाक न्ही ते एक्चुअल आमकां सॅटेलायट पोजिशन्स व्हेरी एक्युरेट पोजिशन कळपा खातीर करेक्ट. ते इन्व्हेंट केल्लें. Correct. आनी ते इन्व्हेंट करपा खातीर आमकां जो एक्चुअल आयज यूज जाता तो रिलेटिविटी जी आयन्स्टायनान डेव्हलप केली हय, हय. ते रिलेटिविटी खातीर आमकांच इतलें एक्युरेट इन्फॉर्मेशन मेळटा एक्युरेट पोजिशन मेळटा. ती जर रिलेटिविटी नाशिल्ली जाल्यार आमकां हें एक्युरेट इन्फॉर्मेशन आज मेळचें नाशिल्लें. आतां ती रिलेटिविटी आयन्स्टायनान डेव्हलप करपाक तेणें चिंतूंक नासलें की GPS मागीर डेव्हलप जातलें गुगल मॅप कोण तरी काडटलो आनी हय, हय. मागीर आमी सगळे यूज करतले. सो म्हणजे टेक्नॉलॉजी कॅन बी यूज फॉर एनीथिंग एनीथिंग टू मेक अवर लायफ बेटर. आणि वी यूज इट फॉर एवरीथिंग Everything. एवरीथिंग एक्झॅक्टली. सो जो टेक्नॉलॉजिकल आउटपूट तेजो डायरेक्ट बेनिफीट आमकां जाता. ऑफकोर्स बाकीचे जे बेनिफीट आसा ते इनडायरेक्ट बेनिफीट ताका थोडो टायम लागता पूण इमिजिएट बेनिफीट जो जाता इज टेक्नॉलॉजिकल नॉन आउटपूट. सायन्स फिल्डातले लोक सदां हे म्हणत आसात इतलो पयसो कित्याक Exactly. इतलो पयसो. इट इज नॉट करेक्ट. हय. हे केल्या शिवाय आमी क्वांटम लीप करूंक शकचे ना आनी वी कॅनॉट हे आमचे जे प्रॉब्लेम आसा ते सदां उरतले. तूं ते कर वा ना कर पूण वी हॅव टू गो अप वी हॅव टू गो अहेड. दॅट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिव्हिलायझेशन अशें म्हणू शकता. आणि हांव जशें सांगतालो की ही सगळी जरी टॅक्नॉलॉजी अवेलेबल आसली पृथ्वीचेर सगळे एअर कंडिशनींग जरी आसले जो नेक्स्ट क्वेश्चन येतलो प्रत्येकाक तो आमी आतां नेक्स्ट कितें करपाचें फुडें कितें आमी खंयच्यान आयले हो क्वेश्चन सगळ्यांक आसतलो. स्पेस एक्सप्लोरेशन केल्या शिवाय तेजे आमकां आन्सर मेळपाचें व्हेरी डिफिकल्ट मेळपाचें. सो रिसर्चान आमी ते इन्वेस्ट करपाकूच जाय. आनी इनफॅक्ट युनायटेड नेशन सुद्दां सांगता रिसर्चान जर आमी ₹1 इन्वेस्ट केलो जाल्यार तेजो जो आउटकम आसता तो ₹5 5 पटीन चड. सो $1 जर इन्वेस्ट केलो तेजो $5 हय सो इन्वेस्टमेंट रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो आमी म्हणटा इन्वेस्टमेंट $1 आनी जो आमकां रिटर्न मेळटा तो 5 पटीन चड मेळटा सो $5. सो डायरेक्ट बेनिफीट
हे डायरेक्ट इकॉनॉमिक बेनिफीट अशें मेळटा. दोतोर, आज तुम्ही आमचे स्टुडिओन आयले गजाली ह्या कार्यावळीत, इतलें सगळें इन्फॉर्मेशन दिलें. म्हणजे नॉट ओन्ली आपलो प्रवास सांगूं ना दोतोरान फक्त, की खंयच्यान बेतकेच्यान तांणी स्पेसान पावले अशें आमी म्हणूं शकतात, की आमचे भुरगे आतां जे गोंयान आसा, इंडियेन आसा, फुडें एस्ट्रोनॉमीन रिसर्च करचो, आमकां कितें फॅसिलिटी अवेलेबल आसा, आमच्या एज्युकेशन लेवलाचेर कितें आसा, सायन्स कित्याक करपाची, सायन्सान पयसो कित्याक वचपाचो, हें सगळें जस्टिफिकेशन दोतोरान केल्लें आसा. म्हाका दिसता हाज्या सोंपें आनी कांय जावपाक शकना. दोतोर विठ्ठल तिळवे, तुमकां देव बरें करूं खुबूच, की तुमी आज ह्या कार्यावळीन येवन खुबूच आमकां सगळे ब्रह्मांडाचें दर्शन करून हाडलें. फुडें केन्नाय केन्नाय अशें कार्यावळी चालू उरूनी आनी विज्ञान आनी तंत्रज्ञान, सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी ही आमच्या कडेन आनी खास करून गोंयच्या आमच्या तरणाट्या कडेन तुमच्यांतल्यान पावची, ही एक हांव आशा दवरतां. आज हांगाच काबार करया. धन्यवाद गजाली ह्या कार्यावळीत.